ह्या वर्साचो बजेट जेन्ना प्रेजेंट करतलो तेन्ना लास्ट इयराचे बजेट आनी ताजी कितली पुर्ती जाल्या ताजें कंपॅरिजन करप हें आमकां तुमी मातशें थंय उलोवंक सोडप तें आतांच उलयलें जाल्यार मागीर सगळें सोंपतलें न्ही पळोवया तो कितें म्हणटा हे खेपे आनी गेल्या खेपे तेंच म्हणिल्लें आनी केलें ना हें सांगूंक आमकां मेळुनी न्ही आं बट ओवरऑल हें जें बजेट मुखेलमंत्र्यान प्रेजेंट करपाचे विचार केलो गैर थंय चलता आसतना आनी होर्मुज स्ट्रेट जेन्ना क्लियर जायना तेन्ना म्हणसर आमचे पेट्रोलाचे दर आनी आमचे बेजिकली फ्युअल कॉस्ट LPG कॉस्ट हें सगळें ताजेर निर्भर आहा म्हणटकर प्रायस रायज इज एक्सपेक्टेड एंड विथ दॅट टायप ऑफ अ प्रायस रायज एंटायर बजेट वील गो फॉर अ टॉस दीस बजेट वील जस्ट बिकम नंबर्स प्रेजेंटेड टुडे फाल्यां तुमी ताका कवरेज परांचे आनी ते फ्लॉप शो अशें जातलें आनी जावपाची खूब शक्यता आहा आजून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक हें धरना ताका रिस्पॉन्सिबल धरना ताज्या हातान ना तें गॅर काय तें बंद ताच्यान करूंक जायना गोंया बसून पुणून तें गॅर चालू आहा आनी तें चालू आसतना कसलेंय बजेट करप हें थंयचे ते प्रायसीस बी गोंयची गॅर बंद करपाक जाता गोंयची गॅरां बंद करूं येता ताच्यान खूब आनी ती कशी बंद करप ताचे खातीर आमी ताका सांगतले खूब कडेन सरकार रिस्पॉन्सीव आसा खूब कडेन सरकार कॅरूच करना अशें आसा सो सरकारान आतां मिराबागाची केसी थंय ते बोवाळ करीत आहा आतां 20 दिसां वयर जावन 20 दीस आज ते लोहिया मैदानाचेर पावल्या सरकाराक पडूनच वचून ना कशें जावंक शकता सो सरकार हॅज टू बी रिस्पॉन्सीबल आनी दे हॅव टू बी रिस्पॉन्सीव युनिफॉर्मली पुणून आतां अशें लोकांक जें कितें फिलींग जालां पब्लीक सेंटिमेंट जो आहा तो इतलो आसा की रोहन खंवटो रस्त्यार आयलो मंत्री प्रोटेस्ट करपाक लागले आमदार करता ते एक जीत आरोलकार समजूं येता संकल्प आमोणकाराक कोळशाची घाण येवपाक लागली तो पसून उठलो जागो जाता समजूं येता मंत्री जेन्ना प्रोटेस्टाक भायर सरता हाजो अर्थ की देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ गव्हर्नन्स इन गोवा इट्स बिकम अ बनाना रिपब्लीक विजय बाब संकल्पाक कोळशाची घाण येवपाक लागली म्हणून ताका कोळसो बंद करचो असो तो खंयच म्हणना एअर तो पोल्युशन म्हणटा ताजेर ना न्ही ताका लोक म्हणटा म्हणून तो आयला कोळशाची घाण आजूच येवंक लागूंक नाशिल्ली पूण ताका लागून वाज ती घाण येवपाक लागली कित्याक पब्लिकाक जें कितें दिसता आनी पब्लिकान जर इनएक्शन पळयली जाल्यार हे वर्साचे एंडाक जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना पब्लिकाक खबर आहा कितें करप त्या भंयान ते सगळे येतात तुका दिसता हांकां खबर नाशिल्लें म्हणून रोहन खंवटेचे मतदारसंघात सगळें लिगलूच जालां डेव्हलपमेंट 39A थंय पावूंक ना ते सगळें आतांच कशें कळपाक लागलें आयदर 39A बसपाची आहा ऑर लोक इतले लोकां भितर इतले लोक इतले उचांबळ जाल्या की आमदाराक आनी मंत्र्याक ताची दखल घेवन आपुणूय आसा म्हूण दाखोवचें पडटा हें गव्हर्मेंटाक खबर हांव गव्हर्मेंटा बरोबर ना खंयच्यानूच कनेक्टेडूय ना पूण गव्हर्मेंटान एक मतदारसंघात 39A अभयन्सान दवरूंक सरकाराच्यान जायना कित्याक देर इज नो रिपब्लीक ऑफ वन कॉन्स्टिट्युशन द होल स्टेट हॅज टू हॅव युनिफॉर्म रुल्स गेले जाल्यार सगळें रद्द करपाचें ना जाल्यार ते दवरून आमी ताका फायट करूंक आनी ताजे असली पीस मील चेंजीस करनासतना लॉंग टर्म प्लॅन डेव्हलपमेंट कसो करप हो ऑल्टरनेटीव आमचे कडेन आसा तो लोकांनी आमकां चान्स दिवचो विजय बाब तुमी म्हणटा 39A विरोधात मिनिस्टरूय उलोवपाक लागले आमदारूय उलोवपाक तांकां दिसलें आतां हें वचपाचें आसा म्हणून मंत्री रोहन खंवटो आपूण दाखोवपाक सोदता आपुणूय 39च्या विरोधांत आसा म्हणून अशें दाखोवंक सोदता आसतलो ना जाल्यार हें कितें खंयचें एप्रुवलां कशी मेळ्ळी चड करून तातूंत आसतली आज कितें जालां टावन प्लॅनिंग म्हणल्यार जे झोन चेंजीस करतात जे रिक्लासिफिकेशन ऑफ फार्म लँड्स म्हणटा जाता ताजे विरोधान आमी जें बील मूव केलां तें जाता हें लोकांक खंत आहा सो नॉर्मली प्रोजेक्ट जे एप्रुवलां मेळ्ळ्या ती ताजे अंडर मेळ्ळ्या आसतलें हांव इन दॅट पर्टिक्युलर केस आय डोंट नो हांव डिटेल्स नको थँक्यू विजय एकूच विचारतात बजेटाचेर ते आमदार फंड म्हणून ते कितें मेळटाले बजेट तुका फूल मेळ्ळा हांवें आमदार फंडान एक देवूळ एक रिक्रिएशन सेंटर ग्राउंड सो आमदार फंड आतां नवीन गेल्या वर्साच्यान कर्टेल केला पूण आमची इन पायपलायन एक काम आसा